नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बार्देसकारांनी उदकाविणे 7 दीस काडल्या उपरांत निमण्या आमठाणे धरणाची दारां केल्यात उक्ती। दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर करतले कारवाय। गोय वेट दुरुस्ती विधेयकाक सरकारान दिली मंजुरी। मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो महत्वाचो निर्णय। मुळगांवा उपरांत दिवचले मिनाची येरादारी वयल्यान जाले कोफुसांव। भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी उडयली बंद। हरमल दर्यादेगेवेलो शेक मोडपाचो आदेश। पर्यटन खात्यान घालो शेक धनियाक 25 लाखांचो दंड। म्हापशां एका स्कुलाच्या विद्यार्थ्याक मारपेट। म्हापशे पुलिशेंत शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद। आनी मुरगांव बंदरात आता मेरेन 132.69 मेट्रिक टन कोळशाची जाल्या हाताळणी। जाल्यार 131.53 मेट्रिक टन खण मालूय हाताळ्ळा। आता पळयात खबरो विस्तारान। बार्देस तालुक्यातल्या लोकांनी उदकाविणे 7 दीस काडल्या उपरांत निमण्या आमठाणे धरणाची दारां बुधवारा उक्ती केल्यात। आमठाणे धरणाची दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। बार्देस तालुक्यातल्या लोकांनी फाटले 7 दीस उदकाविणे काडल्या उपरांत निमण्या आमठाणे धरणाची दारां बुधवारा उक्ती केली। धरणाची दारां उक्ती केल्ल्यान बार्देसाच्या लोकांनी 7 दिसां उपरांत सुटकेचो श्वास सोडलो। आमठाणे धरणाची दारां उक्ती करपाक कळाव केल्ल्या उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्याचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। तिळारीचो कनाल फुटिल्ल्यान तशेंच उदका स्त्रोत खात्याच्या बेभरवशी कारभाराक लागून बार्देस तालुक्यातल्या लोकांक उदकाचो उणाव निर्माण जाल्लो। मंगळारा लेगीत बार्देसांतल्या चडशा वाठारांत उदकूच पावूंक नासलें, ताका लागून लोकांचे उदकाविणे बरेच हाल जाले। दुसरे वटेन आमठाणे धरणांतल्यान जावपी उदकाची पुरवण बंद आशिल्ल्यान बार्देसांतल्या लोकांक एक सप्तकभर उदक मेळूं ना। पुराय बार्देसांत फाटले 7 दीस उदकाची शॉर्टेज जाल्ली। हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता, कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही, आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडले आनी उदक हांगासर येना जालें। ताची खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाण्या धरणांतल्यान केल्ली, पण आमठाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उडोवंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरवस्था जाली। एक्चुली आमी पॅरलल दोनी हे करून दवरलेले आनी ताकाच लागून आतां ऑलमोस्ट आमी पुराय आमचो हे जो आहा पळय कॅनल, हे जवळपास 300 कोटी रुपया मोडून तो कॅनल पुराय बांदता। महाराष्ट्रांतलोय कॅनल बांदपाक 148 कोटी आमी थंय डेपोजीट करतात। बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमठाण्याची गेट ओपन जावना, तेजी हांवें इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावंक ना ती, आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार, म्हणजे 7 दीस एखादी गेट ओपन जायना आसत, हांव ती फक्त जायसर रावल्लो। आयज फातोडीर 5 जाली आनी जाल्या उपरांत आज उदक जे आसा पळय न्ही तें सगळ्यांक सुटलां। सांजे पर्यंत म्हापशाच्या उदकाचो विशय सुट्टलो बार्देसांतल्यान, बट कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही तेजें स्ट्रिक्ट एक्शन जे आहा पळय न्ही घेतले। WRDचे कन्सर्न इंजिनियर जे हेका लागतात आमच्या आमठाणे धरणा खातीर, तेजें स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोय वेट दुरुस्ती विधेयकाक सरकारान मंजुरी दिल्या। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो। आनीकूय खुबशे महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतले। खंयचे निर्णय ते पळोवया। Cabinet has exposed to approve for the grant of the extension of the contract period of the system integrated SI for the SPS automation for the FMS Link Well Distributed Private Limited Hyderabad in civil supply and consumer affairs. त्याला 3 महिन्याच्या extension दिलं आहे। Exposure to approve for the project of purification and liquidation of the Sateri Devastan Killapal Dabar sanction दिलं आहे। Appointment of the company secretary and chartered accountant, finance department of the contract. Company secretary and chartered accountant, finance department are separately एक ऑफिसर आणि सिस्टम सुरक्षित अपॉइंट करतो। सुरुवाती कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर अपॉइंट केला, आता पोस्ट क्रिएट करताना मध्ये परमनंट पोस्ट पडतात।
Okay, proposal for the amendment of the Goa provision of the Water Supply Act 2003. It is an Act 28 of the 2003. The powers जो आहे हांका powers दिल्ले आसा. Proposal of the filling of the 2 posts of the lecturer in medical imaging technology and 1 post in lecturer in optometry on contract basis. Outside strength from the Allied Health Science course of the Goa Medical College. Goa Medical College आमची the Allied Health Science College आसा तितून रेफर करता. Okay. Urgent repair of the Government College of the Khandala as a cabinet export structure approval of the extension of the 3 months grant for the work, the transportation of handling and uploading of the stacking again in the civil supply. Tender process सुरुवात सामुदायिक contractor 3 महिन्याचा extension दिला. Okay. So proposal for the amendment of the Goa Goods and Services Tax Act 2017 as per the central GST. Proposal for the amendment of the 4th provision of the subsection 3 of the section 29 of the Goa Value-Added Tax Act 2005. Goa Act 9 of the 2005 introduction of the passing legislature assembly was part of it. मुख्यमंत्री शिक्षण सहाय्य योजना ट्रायबल यांच्या खातीर आमी नवीन योजना फाटल्या बजेटात हे केली तिचे इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी सुरवात केली. Filling and repairs of the patrols export structure expenditure section फाटले जे PWD चे उरलेले तो. ओके. ताज्या उपरांत transfer of the government land 4000 square meters of land for the Directorate of Health Services for the PHC at Marmako. Government revenue department त्यांका दिला. Goa Legislative Diploma 2017 dated 15 amendment B. ताज्या उपरांत proposal for the government for land allocation to the SEZ promoters including the Meditech specialty GBK. सिमला ती केली पठाराची लँड दिली त्यांच्याकडे बिल कॅन्सल करून ती 80 जणांच्या तर बाकीच्या सगळ्यांनी ती क्लिअर केल्या आपल्या हो एकटोच उरिल्लो ताजी लँड आम्ही परत आसा तशी त्याची सेटलमेंट करून ती गव्हर्नमेंटाकडे घेतली. मुळगावात खण प्रश्न पेटिल्लो आसतनाच आता दिवचले मिनाची येरादारी वयल्यान कोफुसांव निर्माण जाला. भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या. देखून सोमारच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा. दिवचले वेदांता मायनीचेर मिनाचे येरादारी खातीर कंपनीन कंत्राटी पद्दतीन 12 टायराचे ट्रक हाडल्यात. देखून थळाव्या ट्रकवाल्यां मदीं खवदळ पडला. भायल्या ट्रकांक विरोध करीत थळाव्या ट्रकवाल्यांनी मिनाची येरादारी बंद उडयल्या. देखून सोमारच्यान मायनी वयली ट्रकाची धडधड बंद आसा. मजगतीं ह्या प्रश्नाचेर मंगळार सांजे थळाव्या ट्रक धनियांची दिवचल आनी मयेच्या आमदारां वांगडा बसका जाली. हे बसकेक वेदांताचे अधिकारी हजर आशिल्ले. मात आजून हो प्रश्न मिटूंक ना. ह्या पयलीं पासून आमी सेजा टेम्पो असो सेजा असो हे आमकां ते एसोसिएशनाच्या माध्यमांतून आमी ट्रान्सपोर्ट केला. आतां ट्रान्सपोर्ट करता आसतना आमचे जे रूट आसा पळय ते आयडेंटिफायड जाल्ले आसा रूट. त्या रुटाचेर जो कितें ट्रान्सपोर्ट येतलो पळय ते मागीर ओर असो रिजेक्शन असो जावं बाकीचो कसलो असो हेजेर तो सगळो म्हणटा तो ट्रक ओनर एसोसिएशनाच्या माध्यमांतून ट्रान्सपोर्ट जावपाक हो पयलीं पासून चालू आसा ही प्रथा हेजी. पूण आतां जी वेदांता ही जी कंपनी येयल्ली आहा पळय त्यांनी कितें केलें जो आमचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसतना ते सद्या आमकां त्यांनी रिस्ट्रिक्शनाच्या माध्यमांतून असो जावं तुज्या रोड रिस्ट्रिक्शन असो टायम सद्या काम मेळना. तरी आसतना त्या कामाच्या हेजेर आमी ते पद्दत असो आसा तशी सद्या तरी करुया म्हणजे थोडे तरी त्रास काडचेच पडटले म्हणून आमी हे करता. आनी आमचो एफर्ट चालू आहा गव्हर्मेंटा कडेन चालू आहा कंपनीचो चालू आहा की टायम वाडोवन दिवचो हॉर्स वाडोवन दिवचे अशें म्हणटा. इतलें करता आसतना म्हणटाले हेंच्यांनी म्हणटा ते मुद्दाम आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाचेर ज्यो स्टेक घेता म्हणजे ताका जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा पळय हांगासर तेंच्यांनी आयन ओर काडपाचो त्यो एडिशनल गाडयो ह्या आमच्या रुटार घातल्यो हेचेर आनी आमचो जे आमचें काम आहा पळय तें तांकां दिवपाचो तेंचो प्रयत्न केलो. तें काम म्हणटा तें आमी हांगासर आडयल्लें आसा कित्याक खंयचेच परिस्थितीन म्हणटा तें आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाच्या हेचे माध्यमांतून म्हणटा तें आमी कोणाकूच हांगासर ट्रान्सपोर्ट करून दिवचें ना हेचेर. ट्रान्सपोर्ट कंपनी चालू जाली आनी ट्रान्सपोर्टूय चालू जालो. ह्या 12 वर्सां कंपनी बंद आसतना आमी सबंद सोंपोन गेल्ले. ट्रकवाल्यांक कांयच बेनिफीट नासलो आनी तरी पूण आमी कितें केलें आमी ह्या वटेन त्या वटेन रिणां काडून आमच्यो गाडयो सांबाळून दवरल्यो आनी कंपनी चालू जावपाक मायनींग चालू जावपाक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक लोकलांनी आमी सगळ्यांनी आमच्यो सायनी मारून
हियरींग हें करून हेजिटेशन करून आमी कंपनी चालू केल्ली आनी आयज कितें जालां काम आमकां लेस ना आनी आमच्या कामार कितें केल्यार दुसऱ्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टाच्यो गाडयो घालून काम चालू करतात आमचो एकूच आमचे इंटरनल रोड्स आनी आउटर रोड्स हे आमकां मेवल्या पुरो बस आनी कांय नाका खेतानाच्यो ज्यो गाडयो येयल्या त्यो मातशें तेंच्यांनी भायर काडपाच्यो म्हणजे तुमची मागणी आहे की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचे बंद करपाचे ते बंद करता आमकां तेंच्यांनी कांय प्रॉब्लम ना आमचे फक्त आमचे रूट्स आमकां मेळोंक जाय तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हरमल दर्यादेगेवेलो तो शेक आतां मोडपाचो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला. तशेंच पर्यटन खात्याच्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान शेक धनी मॅन्युअल फर्नांडिसाक 25 लाखांचो दंड दिला. कांय दीस पयलीं पेडण्या हरमल वाठारांत पासयेक गेल्ले कडेन अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो बारीकशा कारणावेल्यान खून जाल्लो. एका शेकाच्या कामगारान आनी अमर हाच्या मदीं खुर्च्यो सायडीक काडिल्ल्यान वाद जाल्लो. ह्या वादाक लागून शेक कामगारांनी अमर हाका मोरासर मारिल्लो. जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात हॉस्पिटलांत पावच्या पयलींच ताणें जीव सोडलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्लो. मात आतां पर्यटन खात्यान हे शेक मोडपाचो आदेश दिलो आनी शेक धनियाक 25 लाखांचो दंडूय दिला. मजगतीं भाड्याक दिवपी शेकाचे परवाने सरकारान रद्द करचे अशी मागणी शेक धनी संघटनेचो अध्यक्ष क्रूज कांदोर्जो हांणी केली. तशेंच सरकार जे कारवाय करतले ताका आमी तयार आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. लास्ट टायम जेन्ना आमी CMाक एप्रोच जाले आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक एप्रोच जाले म्हणटकीर तेमी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां एक बरी पॉलिसी फोन करून दिली आनी जेन्ना ती पॉलिसी करता तेन्ना आमी डिस्कस करताले सबलेटींग बंद जावपाक जाय म्हणून. बट कितें जालां सबलेटींग न्हू आमी पयलेसून बोवाळ मारता सबलेटींग आमकां नाका कित्याक आमी जाणा आमचे थोडे शेकवाले सबलेटींग करून भायल्यां काडून शेकां दिता आनी भायले येयले म्हणटकीर ते कितें जाता ते चिंता हालीं पयशे करपाचे. जेन्ना आमी पयले जाल्यार आमी गोंयकार जेन्ना शेकांत उलयताले गोंयकार जेन्ना ट्युरिजमान आहले तेन्ना इतले व्हडले इशू नासले. आतां कितें जालां चडशीं शेकां जायतीं शेकां भायल्यांक दिल्या आतां ते इशू करताय सगळे. सो आतां आमी डायरेक्टराकूय मेळून येयल्या ट्युरिजम मिनिस्टराक आमी आतां सांगपाक येयल्या की हे पडे सबलेट केला कितल्याची लायसन्सां कॅन्सल करूं म्हणून आमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या सायडीन आमी आहा फूल सपोर्ट ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय आमी सपोर्ट करता. हें सबलेटींग बंद जावपाकूच जाय कित्याक आमी झगडटा आनी शेकां गोंयकारांक दिवपाचें म्हणून. आनी थोडे आमचे जे शेकवाले आहा ते काडटा भायल्यांक दितात आनी भायल्यांक दिले म्हणटकीर तेमी नाका आसलेली इलिगलिटी चलतात. फाटीं हांवें आनी एक मिटींग जाली ते मिटिंगेक सांगलें कांदोली पासून इतली शेकां भाड्याक आख्खे गोंयांत शेकां भाड्याक दिल्या ती भायल्यांक दिल्या ती बंद जावपाकूच जाय. आनी ताका लागून कसलें एक्शन तरी गव्हर्मेंट घेता ट्युरिजम डिपार्टमेंट घेता जावं ट्युरिजम मिनिस्टर कसलें एक्शन घेता जाल्यार आमी ताचे बाराक आमी ताका सपोर्ट करपाक एनी टायम रेडी आहा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे ह्या प्रकरणाचेर कितें म्हणटात ते आयकात. इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग की सबलेट जे जाता ते डॉक्युमेंटेशन कांय नासता आनी अनलेस वी एक्चुअली गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दीस वी आर नॉट एबल टू एक्ट. आतां युजींग टेक्नॉलॉजी वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल अँड एन्श्योर दॅट एवरी शेक इज मॉनिटर्ड चेक्ड. जे सबलेट जाले ते ह्या एन्फोर्समेंटा प्रमाणे क्लियर डिरेक्टराक आमी सांगला की एक्शन स्टार्ट कर. लास्ट टायम हो मर्डर जावचे पयलीं लास्ट टायम आनी एक इन्सिडंट जालो एक मनशाचो जालो इन्सिडंट तसोच एक हाजो जालो आमच्या एक शेक जळपाचो तातूंतय कोण तरी एक वर्मा भायर सरलो. सो आय हॅव टोल्ड आवर डिपार्टमेंट टू स्टार्ट एन्फोर्समेंट्स अँड रेग्युलेट शेक वॉटर स्पोर्ट्स कितें आसा ते. टायम खूब जालो आमचे गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाक आनी ते गोंयकार म्हणून सपोर्ट करपाक की वी नीड टू गिव देम दॅट टायम. कम्फर्ट लायन खूब दिली. आतां तांची जबाबदारी आसा की तांणी ते करून आपल्याक करून घेवचे आनी गोंयकारांनी हे धंदे सांबाळपाचे. गोंयकार आपल्या नांवार लॉट घेतलो आनी तो भायर समज दितलो जाल्यार आमी कशेंच खोपून घेवपाचें ना. हीच खंत दी सेम इश्यू हॅज बीन आयडेंटिफायड बाय क्रूज कार्दोज एंड हिज एसोसिएशन गोवा शेक ओनर्स असोसिएशन. आज ते मुद्दम आयिल्ले की तांकां तितलेंच वायट दिसलां. इट इज व्हेरी एम्बरेसिंग फॉर देम द वे इट इज गोईंग स्पॉयलिंग गोवाज रेप्युटेशन इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. कित्याक जांकां गोंयकारां कडेन कांयच लेणें देणें ना धंदे फास्ट पयशा खातीर कोण तरी सबलेट करता तो फक्त जो येता वालो दिल्लीवालो खंयचो आयलो जाल्यार तो फक्त पयशे करूं शकता आनी हे इन्सिडंट्स जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांन उदक पिवपाक वचपाचो आग्रो केल्यान शिक्षिकेन विद्यार्थ्याक बुडयलो। हे संबंधी पालकांनी म्हापशें पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसांनी शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केला। मारून लागले मारले उपरांत सगळी भुरगीं म्हणू लागली टिचर नाही ताका मार नाका म्हणू लागली। मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें। ह्या आयकून तिणें मागीर आपली रुलर काडले अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक 24 जानेवारीच्या दनपारां घडली। पिडेस्त विद्यार्थ्यान परत उदक पिवपाचो आग्रह केल्ल्यान शिक्षिकेक तिडक आयली। तिडकेन तिणें विद्यार्थ्याक स्टीलच्या पट्टेन बरोच मारलो। हो सगळो प्रकार वर्गात आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला। विद्यार्थ्यान ही गजाल घरात सांगल्या उपरांत ताच्या पालकान म्हापशा पुलिशेंत वचून कागाळ दाखल केली। उपरांत पुलिसांनी दुबावीत शिक्षिके आड गोंय बाल कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला। आमच्या स्कुलान एक पिरियड आसा प्लंबींग म्हणून, त्या प्लंबींग पिरियडीक आमकां दुसऱ्या डिविजनान व्हेल्लो, 10च्या दुसऱ्या डिविजन 10th व्हेल्लो। आनी जेन्ना आमी 10th बसली तेन्ना ती कोण ती मेन टीचर आसली आमची, ती टिचर येवकूच ना। ती जाग्यार एक सबस्टिट्यूटाक दुसऱ्या टिचरीक धाडलो। ती टिचर केन्ना क्लासीन येयली तेन्ना एकट्या भुरग्यान दिसता तिचे कडेन उदीक मागलें। टिचर उदीक घेवन हाडून त्या टिचरीन मागीर ताका म्हटलें आपूण धाडिना, तुका घुंवळ येवन पड कितें कर, आपणाक कांयच पडलें ना म्हटलें, तुका धाडिना म्हणूंक लागली। मागीर त्या भुरग्यांची परमिशन घेतली, त्याने आयकूंकूच नासली। मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडान उलयतालो म्हाज्या पार्टनरा वांगडा। मागीर 15 मिनटान म्हाका तान लागली, तेन्ना म्हाजी बाटली अशी काडली आनी टिचरीक दाखयली। टिचर म्हाजी उदकाची बाटली भरून हाडून काय चाललें टिचरीक। टिचर म्हणूंक लागली तूं आपूण ताका सांगलें तुवें आयकूंक ना काय चाललें, आनी म्हणलें ना आयकूंक हांव म्हाज्या पार्टनरा उलयतालो। मागीर टिचर म्हणूंक लागली तूं नालायक, तूं बाय जाण, तुका 2 बाटली हाडपाक जायना काय चाललें। मागीर हांवें म्हणलें टिचर हांवें आयकूंक ना म्हटलें, हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा उलयतालो, हांव रोखडो येता म्हटलें 2 मिनटान उदीक भरून। मागीर म्हाजी फ्रेंडा म्हणूंक लागली टिचर ताका धाड, आमकां येता लागला तेजी बाटली आमी सोंपयली म्हणलें फ्रेंडांनी, ताका रोखडो तो येतलो म्हटलें। मागीर टिचर म्हणलें ना आपूण धाडिना काय सांगलें। मागीर सगळे भुरग्यांनी आनी हांवें चाललें कित्याक टिचर काय चाललें। ही सोमती म्हाज्या लागीं येयली अशी आनी म्हाका मारूंक लागली। मारले उपरांत सगळीं भुरगीं म्हणू लागली टिचर नाही ताका मार नाका म्हणू लागली। मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें। ह्या आयकून तिणें मागीर ती आपली रुलर काडली हेजी स्टिलाची आनी म्हाका मारीत रावली हांगासर। मागीर हांवें म्हणलें टिचर स्कुलान मारपाक अलावड आसा काय विचारलें, तें मारूं नाका म्हटलें, टिचर दुखता म्हटलें। तेन्ना ती मागीर आयकूंक ना तिणें आनी ती मारीत रावली फुडें उलयता म्हणून। खंय मारले मागीर? म्हाज्या अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले आनी हांगासर थापण मारले ह्या हाचेर। लेट घरा पावलो आनी हांवूय मातशें कितें हेचे तयारीन आसलें। घरा येना फुडें चेडूं म्हणूंक लागलें मम्मा भयाक मारला, हातीचेर मारला, तोंड सुजला, दोळे सुद्दाचे सगळे हे जाल्या आनी अशे चिमटे काडले आनी भया रडटा मम्मा म्हणून। हांव सोमतेच गेलें बेडरूम बाबा कितें जालें काय विचारलें तर मम्मा अशें जालें आनी आपणाक मारला म्हणून हांवें मागीर सोमतेच व्हिडिओ काडला तेचो, खंय कितें मारला पळय व्हिडिओ। आनी आतां पळय म्हाका न्हू सुचोंक ना हांव आतां कित्याक मारलें, म्हाका कित्याक मारला। आतां हेणी कितें म्हटलें म्हणून म्हाका कळोंक ना न्हू कित्याक मारला तो। तेच्या उपरांत हांव सकाळीं केन्ना रात जातली आनी केन्ना उजवाडटलें। हांव सकाळीं च्या बी घेयनासतना सकाळीं स्कुलाक वयता भुरगीं तेंच्या बरोबर हांव गेलें जाल्यार म्हाजें चेडूं आसलें। म्हाका राती कितें विचारता पळय म्हाका मम्मा अशीं जर भुरग्यांक इश्कॉलान मारता जाल्यार हांव वचना म्हणूंक लागलें इश्कॉलाक। तेची सकाळीं न्हू एग्जामी आसले, हांवें कितें म्हटलें बरं बाबा वचोंक जाय काय ना, ते सकाळीं बी तेच करूंक लागले। मागीर हांव ते इश्कॉलान गेलें आनी हांवें थंयसर हें केलें, प्रिंसिपलाक विचारलें। आज तुम्ही कंप्लेंट करपाक येयल्या न्हू? आज हांव कंप्लेंट करूंक गेलें। हांव संडे येतलें आसलें, त्या दीस येतलें आसलें, म्हाका कळना हांव कितें करूं तें। हांव मातशें हें कशें जालें आनी मागीर हांवें तो मायंडानूच म्हाज्या परत ताका कसो मारता ते हें कितें जाता तेच म्हाका जेवण वचना हें करिना हांव हें करून बसलें। लास्टाक मागीर म्हाका दुसरे दीस संडे आतां म्हटलें आसा कितें तेंचो हें आसलो न्हू फ्लॅग हें करपाचें। मागीर हांव रावलें, परत मंडे उठून हांव परत थंय गेलें जाल्यार मंडे स्कुलान गेलें हांव। आनी मंडे हांवें मागीर प्रिंसिपलाक सांगलें, प्रिंसिपलान सांगलें म्हाका तूं कितें बरोवन बी दिता जाल्यार दी म्हणून सांगलां, आपूण हें करता म्हणून सांगलां एक्शन। मागीर स्कुलान एक्शन घेता म्हटलें हय, कित्याक म्हाका प्रिंसिपलान खूब सांगलें व्हिडिओचेर सगळें दिसता आपूण तुज्या चेड्याची कांयच मिस्टेक ना आनी ताका कोणी हें करूंक ना आनी तेणी हात पासून उखलूंक ना आनी टिचरीन सांगलां की आपल्या आंगार येयला तो जाग्या वयलो हालोवंक पासून ना, आपूण व्हिडिओ पळयला म्हणून सांगला।
करून बी म्हाजे सगळे घेतले पुलिसांनी ती हे करपाक धाडला तेका मेडिकलाचो तो हे रिपोर्ट येतलो आनी हे सरांनी FIR आनी म्हाजी केस म्हाका फाल्यां सकाळीं येवन व्हर म्हणून सांगला. साहेब व्हडलो सर आसा पळय तेणी म्हाका कितें सांगलें हे तो ड्युटेर आसा तूं सकाळीं यो आनी घे म्हणून सांगला. गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. मुरगांव बंदरात आता मेरेन 132.69 मेट्रीक टन कोळशाची हाताळणी जाल्या, जाल्यार 131.53 मेट्रीक टन खण माल मुरगांव बंदरान हाताळ्ळा. 2012 उपरांत गोंयांत खणी बंद पडिल्ल्यान खण मालाची हाताळणी सामकीच कमी जाल्ल्यान कोळशाची हाताळणी वाडली. 2010 ते आता 2024 ह्या 14 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी वर्सान वर्स वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 14 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी सेगीतपणान वाडिल्ली दिश्टी पडटा. कोळशाच्या प्रदुशणाक लागून वास्कोच्या लोकांनी जायतीं आंदोलनां केलीं. मुरगांव बंदरांतली कोळसो हाताळणी 50% मेरेन कमी करतले, तशेंच क्रूज पर्यटनाक चालना दिवन ग्रीन कार्गो हाताळणेक प्रोत्साहन दिवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ले खरे, पूण फाटल्या 14 वर्सांची कोळसो हाताळणी पळयली जाल्यार मुरगांव बंदरात वर्सान वर्स कोळसो हाताळणी वाडत आशिल्ल्याचें दिसून येता. मुरगांव बंदराचो अध्यक्ष डॉक्टर N. विनोद कुमार सांगता ते प्रमाण भारताक कोळशाची गरज आसा. ताका लागून कितलो कोळसो हाडप हें आमी थारोवंक शकना. तो केंद्राचो विशय. देशांत 200 परस चड पॉवर प्लांट कोळशाचेर चलतात. दुसरे वटेन वास्को जावपी कोळसो प्रदूषण आडपात हाडपाचेर आमचे यत्न सुरू आसा. कितलो कोळसो हाडप हें आमच्या हातीन नाशिल्ल्याचें तो फुडें सांगता. So if you ask me how many power plants are in the country which is based on coal, I think over 200. There are over 200 power plants in the country depending on coal, producing 73% of the power which we require. So when you ask, do we need coal or not? So that is the thing. It is not that port wants to import coal. It is the country needs coal today because 73% of the power generation is from coal. Okay, so does the But then let me complete. Should we reduce it? Yes, we should try to reduce it. Second, as you said, that because it is required, then what can we do? Reduce the impact of the pollution to the maximum possible level by bringing in the best technology. And today, when you go to the port, you can see our port is one of the major ports in the country which has state-of-the-art kind of a piped conveyor belts, the automatic silo loading, everything, entire technology to reduce the coal pollution to the barest possible, thing. That is. So the MPT plans to reduce the coal handling or something? Is there any plans or to increase something? Again, what is the port's role in the? We are at the center of the logistics chain, the trade. What the country requires will be imported. What the country is producing will be, which is required by other countries, will be exported. Actually, the port has no say on reduce karna hai, nahi karna hai. It is the country's requirement. I would like to personally export jasmine flowers, but then it may not be kind of possible because I don't decide, Deputy Chairman, none of us decide what is to be exported and imported. It is the trade which decides. We as a port have to facilitate that export-import process. If all of us, if we together decide we need only 6 hours of power supply in our house, I think we can all decide and then we can kind of. Otherwise, we consciously try to improve our renewable energy sources. Like we are coming up with a 3 megawatt solar power plant, which will be the single largest power plant in the state. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकार. फातोड्ड्या बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याचेर कांय रेंट कार आनी बायक धनी आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात.
हाका लागून रस्त्यावयल्यान येरादारी करतना अडचण येता तेन्ना ह्यो गाडयो काडपा खातीर संबंधिताक 10 दिसांचो वेळ दिला. तांच्यो गाडयो काडूंक ना जाल्यार तांकां दंड घालतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. बुधवारा बोर्डा वाठारांतल्या रस्त्याची पळोवणी केले उपरांत विजय उलयलो. एक जे आमकां दिसता की मेजर इशू रेंट कार आनी रेंट बायक चड करून जे फातोर्डा मतदारसंघाचे लोक न्ही ते हांगा पार्क करतात ते वतात आनी गाडयो रस्त्यार पार्क करतात. सो इतलो रोड वायडनींग जो आमी केला रस्ते जे आमचे टॉप क्वॉलिटीचे आहा ते फक्त आमी दुसरे मतदारसंघाच्या रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक आमी सफल जातात. हाजे खातीर आमी RTOक सांगिल्लें आहा की तुमी ताजेर एक्शन घेयात, चलन करात आनी जो इन प्रिंसिपल पयलो जो हे आशिल्लो की विदाउट MOU तो MOU म्हणटा कॉन्सेप्ट सोडून आमी ते शिकतले. आय विल रायट अ डिटेल लेटर टू द मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट. रस्त्यार पार्किंग टू व्हिलर रेंट कार आनी रेंट बायकाचे आमी आमच्या मतदारसंघान अलाव करचे ना. सो हाजे खातीर वी आर व्हेरी क्लियर. रोड्स आर नॉट मेंट फॉर पार्किंग फॉर पीपल हू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ अ बिजनेस. दे हॅव टू मॅनेज देअर ओन पार्क. हे हांगा आमी आमच्या मतदारसंघान अलाव करचे ना. आमी एक पिरियड दितात 10 दिसांनी हे सगळें आमी इम्प्लिमेंट करतले. 10 दिसांक ट्रॅफिक पुलीस आनी सगळे जे एजन्सीज हांवें नेम केल्या दे वील बी क्रिएटींग अवेरनेस की लोकांक दिसपाक येना की येवन चलन दिवपाक लागले. लोकांचे भितर अवेरनेस जावंक जाय. लोकांकूय दिसपाक जाय की हो रस्तो आमचो. एक फिलींग ऑफ बिलॉंगींग जावपाक जाय आनी हें करपा खातीर आमी अवेरनेस पयलीं दितले. आनी 10 दिसाचे नंतर आफ्टर लायन्स आर ड्रॉन ऑन द रोड्स, आफ्टर दॅट हाऊस इज डिमॉलिश्ड, आफ्टर ऑल दीस थिंग्स कम इन टू प्ले मागीर चलन स्टार्ट जातलें. आनी ताजे मागीर ताका कांयच साल्वासां आसचें ना. जो कोण कायदो मोडटा ही वील बी टेकन टू टास्क. ही डिसिप्लीन हाडचीच पडटली. आमी ही जर डिसिप्लीन हाडना जाल्यार आमचो मतदारसंघ प्रोग्रेसीव आनी फॉरवर्ड जावचो ना. वर्स पद्दती प्रमाण जून म्हयन्यांत सुरू जावपी नवें शिक्षणीक वर्स आतां एप्रिलांत सुरू जातलें. ह्या आदी शिक्षणीक वर्स जून ते मार्च मेरेन आसतालें. मात आतां 2025-26 शिक्षणीक वर्स जून ते मार्च बदला एप्रिल ते मार्च म्हयनो आसतलें अशी चर्चा सुरू आसा. मात शिक्षण खात्यान हे संबंदी अजून परिपत्रक जारी केल्लें ना. सध्या शैक्षणिक क्षेत्रांसून एक महत्वाची गजाल फुडें येता ती म्हटल्यार अशी चर्चा सध्या गोंयभरांत चालू आसा ते म्हटल्यार ह्या वर्साचे शैक्षणिक वर्स जे आसा ते एप्रील म्हयन्याच्यान स्टार्ट जातले. हरशीं शैक्षणिक वर्स जे आसता जून ते मार्च अशें आसता. एप्रील मे म्हयने हे 2 म्हयने सुट्यो आसता भुरग्यां खातीर. पूण ह्या वर्साचे म्हणजेच 2025 आनी 2026 हे शैक्षणीक वर्स जे आसा ते एप्रील म्हयन्याच्यान सुरू जातले. एप्रील आनी मे म्हयन्यान सकाळी 8 ते 11:30 इतल्योच क्लासी आसतल्यो आनी जून म्हयन्याच्यान रेग्युलर स्कूल जे आसा ते म्हटल्यार 8 ते 1:30 ते स्टार्ट जातले अशी सध्या चर्चा चालू आसा. ह्या संबंधी आमी संबंधीत खात्या कडेन म्हणजे शिक्षण खात्या कडेन चर्चा करपाची प्रयत्न केलो. मुखेलमंत्र्याक ह्या बद्दल विचारले पूण खंयसुनूच कांय आन्सर येवंक ना आनी त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सुद्दां आजून भायर सरोंक ना. पूण सध्या अशी चर्चा चालू आसा की 25-26 हे शैक्षणीक वर्स जे आसा ते एप्रील म्हयन्याच्यान सुरू जातले. त्याच भायर CM सरानूय त्याच भायर मुखेलमंत्र्यान सुद्धा एक स्टेटमेंट दिला ते म्हटल्यार येणाऱ्या शैक्षणिक वर्सा पासून NEP लागू जातली. कदाचित ह्याच धर्तेचेर ही चर्चा चालू जाल्या ती की 2025 आनी 26 ही शैक्षणिक वर्सां एप्रील म्हयन्याच्यान सुरू जातले. हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.